आता खबरो विस्तारान। गोंयांत धार्मीक एकवट पिड्ड्यार करूं नाकात। प्रत्येक धर्माच्या लोकांक दुसऱ्या धर्माक कशे रितीन रेस्पेद दिवपाक जाय हे बेस बरे रितीन खबर आसा। बिफाचो वेपार करतल्यांची छळवणूक करूं नाकात म्हण कुडतरीचो आमदार रेजिनाल्ड उलयला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। बीजेपी सारखे पावराक येतसान RSS दोगांय एकठांय जायन हे न्यू काव विजिलन्स म्हणून ग्रुप केले आनी हे ग्रुपान सगळ्यांक त्रास करताय। आतां सप्लाय बरी मेळना जाल्यार क्वॉलिटी हे जातली आनी रेटूय फ्लक्च्युएट जातलो। आतां रेट हे जायना जाच्याक ओन्ली पॉलिटिक्स आहा। द आयडिया इज ओन्ली पॉलिटिक्स। कांय ना हिंग इशू कांय ना। हिंग इशू फकत कोण हिंदू जावं क्रिस्तांव भावा गेले कोणागेले प्रॉब्लेम ना। गोंयांत आमगेले कितले वर्स जाले हें चलत आहा। हें आज न्हय न्ही। ऑल दीस हॅज बीन गोईंग फॉर मेनी इयर्स आनी लोक जाणा आमी गोंयकार जाणाय आमी कितको रावताय ते हिंदू देवाक जावं क्रिस्तांव देवाक जावं मुस्लीम देवाक ईच ऑफ द पर्सन एकल्याक शिकयलो हा कितको रेस्पेक्ट दिवपाचो। आमी असेंब्ली क्वेश्चन पासून गेल्ले लास्ट असेंब्लीन तेन्ना रिप्लाय येयलोली देर इज नो बीफ शॉर्टेज। एसोसिएशन प्रेसिडेंट आहा तो बोब मारता तो म्हणटा हिंगा इवन गाडी फोडटाय जावं गाडी अननेसेसरी पुलीस नासतना NGO येताय आनी आपल्या गाडी फोडटाय पुलीस कंप्लेन केल्या आपणा प्रोटेक्शन तो दिया। आतां सेकेंड थिंग खरें जर तर बरें हें इंट्रस्ट आहा पॉलिटिक्स कोण नासता हें करपाची कामधेनू स्किमीचेर गाय पाय आहाय त्यो कित्याक ओपन मार्केटान घेवपा दिना। आय हॅव रिसिव्ड अ रिप्रेजेंटेशन हांवें रिप्रेजेंटेशन पासून गेला कोणा कडेन फ्रॉम अ मिल्क सोसायटी फ्रॉम द नॉर्थ गोवा। खरें तुमकां खरें इंट्रस्ट आहा जाल्यार तुमी कित्याक हें करताय कित्याक तुमी ओपन घेवपा दिनाय कामधेनू स्किमीचेर कित्याक हें करताय थिंग पासून तुमी पयशे करूंक सोदताय। आतां आमगे डिमांड आहा गव्हर्मेंटा कडेन आमी ट्रेडर हें करया ट्रेडींग तांकां कोण पड कोत्ता तांकां तेंगे बिजनस बरे भाशेन चलय न्ही तांकां प्रोटेक्शन दी आनी आमकां जो कोण हें करता जो कोण पडे बीफ खावपी आहा जावं कोण बिफा बिजनस आहा तेगे काम बरें चल न्ही वेवस्थीत सगळ्यांक आहा मायनिंगाय प्रॉब्लम आहा आनी कोणाय प्रॉब्लम आहा हिंगाय प्रॉब्लम कोण नाका आनी हें पडे आहा जे पडे इतू वर्स चलता आमगे बरें भावपण जावं हिंदू मदें जावं क्रिस्तांव मदें लेट इट कंटिन्यू।